बरोबर आम्ही एडिशनल 70 लोक घेतल्या पेशंट हँडलिंग खातीर, कित्याक पेशंट हँडलिंग वॉज अ मेजर इशू आणि पेशंट हँडलिंगाच्या खातीर आम्ही ह्या तरेचे लोक घेतल्या जे खंय ते पेशंटाचेर तेंचे लक्ष आसतलें आणि दे विल बी कॉम्प्लिमेंटरी टू द स्टाफ अँड द नर्सिंग स्टाफ. सध्या आमची तयारी जाल्ली आसा 150 बेडाची तयारी जाल्ली आसा आणि जे खंय इट इज इक्वली डिवायडेड बिटवीन मेल अँड फिमेल वॉर्ड. ह्या हॉस्पिटलाच्या फाटल्या विकान बी हांवें तुमकां सांगलेलें की सरकाराचे उद्देश हा की हे हॉस्पिटल अपग्रेड करून 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 आमी ह्या हॉस्पिटलान फुडाऱ्याक आमचे ज्या तरेन ते स्टेबल जाता ह्या स्टेबल जावन स्टेबलायज करून स्टाफ स्ट्रेंथ ही सगळ्या जाग्यार घालून आमी आमचो प्रयत्न आहा की हांगा मागीर सेपरेटली एक ITU एंड हाय डिपेंडन्स युनिट ह्याच हॉस्पिटलान आमी करून दिवंक जाय. म्हणजे पॅरलल टू ESI ही हॉस्पिटल चालू उरतली. आमचे डीन हा गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर दीपा, मेडिकल सुपरिटेंडंट डॉक्टर सुनंदा आमोणकर आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे हॉस्पिटलचे नोडल ऑफिसर आहात, डॉक्टर उदय काकोडकर आणि आमचे बाकीचे सगळे टीम जे हांगा आणि विश्वजीत फळदेसाय आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर्स नर्सीस आणि डॉक्टरां कडेन सगळी चर्चा केल्या आनी सोंपें न्हू की नवें हॉस्पिटल जस्ट टू पुट इट कमिशन इट. सो बेसिकली आयज आमी कांय प्रमाणात न्हीचे फेरो मशीन्स हाडून दवरल्या, कांय व्हेंटिलेटर्स हाडून दवरल्या, त्याच बरोबर जे कितें लागता पेशंटा खातीर आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय बी सगळी आमी टीप टॉप रायट फ्रॉम द स्टाफ टू एवरीबडी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सँक्शन एवरीथींग एंड गिवन इट टू अस. आमच्या डॉक्टरांक बी रावपाची सोय बी सगळी आमी करून घेतल्या. त्याच बरोबर आमकां ह्या हॉस्पिटलान जो प्रोटोकॉल आसतलो ते आमचे डीन सांगतले, मेडिकल सुपरिटेंडंट सांगतले आनी हांगा आमी गोवा मेडिकल कॉलेजचे आमचे 2 नोडल ऑफिसर्स म्हणून डॉक्टर सुनंद आमोणकर आनी डॉक्टर राजेश पाटीलाक आमी हांगा डेप्यूट केल्ले आसा, कारण आमकां खबर आहा की तेंच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या पेशंटाचें जीवन आमी वाचूं शकता. हांव आतांच पळयतालो आनी तुमकां हांव पयलींच्यान सांगता की हो स्पायक काय कमी इतले बेगीन जावपाचो ना. हो स्पायक अशेंच उरतलो काय फॉर सम टायम. As a result of which our job is to see that we provide quality services, and we have got more than 80-20 private rooms here also that we will utilize and commission it as and when it is required. As far as the protocols, hospital protocols are, they will be very strict protocols. We will not be allowing any relatives or anybody inside. Whatever the attendant with the patient that is required, accordingly based on the doctor's SOPs that are there for the hospital, they will take care of it. हे हॉस्पिटल आमी पेशंट एडमीट करपाक मायल्ड टू मॉडरेट पेशंट्स हांगा स्टेबल पेशंट्स हे आमी हॉस्पिटलांतल्यान ESI हॉस्पिटलांतल्यान हांगा शिफ्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी तेजे भायर आमी डायरेक्टली जे कोण आमचे OPD कॅज्युअलिटी जे येता तांकां चॅक करून थंयच्या थंय आमी हांगा ह्या हॉस्पिटलान डॉक्टरच्या डिसिजन प्रमाणे हांगा आमी एडमीट करता. That any company that is dealing with oxygen in Goa will first look at the requirement of the state government and the collector and the powers vested in him, similarly to the Maharashtra government, similarly to the Karnataka government who is preventing oxygen supply from coming out of their state into other states. जे ऑक्सिजन फेसिलिटी गोंया राज्यान खबर आहा म्हाका प्रायस हाय जावपाची शक्यताच ना, कारण आमचे ऑलरेडी फिक्स प्रायसीस आहा. ते सप्लाय पयलीं गोवा आमकां जे रिक्वायरमेंट आहा ते पयलीं सप्लाय करता. वेर्ना बी एक कंपनी ताका ऑर्डर कार्ड म्हणून सांगलें पयलीं आमकां गव्हर्मेंटाक जे कितें ऑक्सिजन जाय ती पयलीं दियात, मागीर तुमी खंय कितें करता प्रायस तो करूंक शकना, कित्याक आमी परचेस हायस्ट बायर इज हू टुडे इट्स अ स्टेट गव्हर्मेंट. वी आर नॉट गोइंग टू बाय एट एनी abnormal cost. एज इट इज प्रायसीस जे आमी घेता आमी त्याच प्रायसीचेर घेता. आमकां काय कोणी प्रायस वाडून काय दिवंक ना सध्या. You are starting with 150 beds. So then we can see, already Dean is ordering another 200 beds. But also this operation here starting today has to stabilize. पहिली 10 दीस पहिली स्टेबल जावली, मागीर we will move towards the ITU and high dependent unit. Ultimately this and ESIC hospital will be a major hospital. Critical to critical patients will be there, like what Dean mentioned. लोक सारखे टायमार येना हॉस्पिटलान. लोक केन्ना केन्ना ब्रेथलेस जावन येता. लोक मागीर सांगना पयले जोर आसता, कितें जाल्लें जोर आसलो 5-6 दीस जोर आसता, ताबडतोब जर सांग कम डावन टू स्टेप डावन स्टेज तांकां आतां शिफ्ट करपाक लागतलें विथीन 1 hour. आनी तो प्रोटोकॉल आमी ऑलरेडी डिस्कस केला विथ दी ESI डॉक्टर्स. दुसरो एक आमचे कडेन एक ऑब्जर्वेशन आसलें, हांव तुमकां सदांच ते डेथ बुलेटीन धाडटा, मेडिकल बुलेटीन मॉर्टेलिटी. तातूंत आमी पळयलां की थोडे लोक पॉझिटीव जाता आनी घरान रावता, आनी इवन इफ दे आर सफरींग फ्रॉम कोवीड सिम्पटम्स दे डोंट कम टू हॉस्पिटल. पूण आतां आमी एट विलेज लेवल, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर स्कॅर्ड टू कम टू हॉस्पिटल and they don't want to have that social stigma of COVID. So what Honorable Minister and the Honorable CM has done is
they are going to give them pouches. Now in those pouches there will be monitoring kit as well as prophylaxis. Prophylaxis म्हणजे कितें तातूंत थोडी मेडिसिन्स आसतली. ती मेडिसिन्स जर घेतली आणि सपोज जर त्या पेशंटाक कोमॉर्बिडिटी आसा, डायबिटीज आसा, हार्ट डिजीज आसा, then he can take those medicines very safely. तातूंत ते आयमरवॅक्सीन म्हणून आसा आनी डॉक्सिसायक्लिन. हे 5 दिसाचो ट्रिटमेंट आसा and this patient, even if it is just positive and he has even one of the comorbidities, he will not go into stage of pneumonia. He study UPIN जाले आसा and he studies बांगलादेशांनी जाल्या. आता pouches will be released very soon at the hands of Honorable CM and the HM.